पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया 4 वरांच्यो खबरो. वक्फ सुदारणा कायदो संदर्भातल्या याचिकांचेर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू जाली. सरन्यायाधीश संजीव खन्ना हांच्या फुडारपणाखाला 3 न्यायाधीशांच्या खंडपीठा मुखार ही सुनावणी जाली. केंद्र सरकारान ह्या प्रकरणात पयलींच कॅव्हिएट दाखल केल्ल्या कारणान सरकाराची बाजू आयकून सर्वोच्च न्यायालय हे विशींचो निवाडो दितले. मजगतीं केंद्र सरकाराची बाजू सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हांणी आयज मांडली. नवीन कायदो पुराय चर्चा आनी सगळ्या बाजूंचे युक्तिवाद आयकून केल्ल्याचें तांणी न्यायालयाच्या निदर्शनाक हाडलें. कायदो करचे पयलीं 38 बसका जाल्यो. संयुक्त संसदीय समितीन देशभर भोंवडी करून लोकांची मतां जाणून घेतली आनी ते उपरांत हो कायदो जाल्ल्याचें तांणी निदर्शनाक हाडलें. याचिकादारांच्या वतीन अभिषेक मनू सिंघवी हांणी बाजू मांडली. नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात काँग्रेसीचे फुडारी राहुल गांधी आनी सोनिया गांधी हांचे आरोपपत्र दाखल जाले उपरांत प्रवर्तन निदेशालयाक धमकी दिल्ल्याचो आरोप भारतीय जनता पक्षान केला. पक्षाचे वडील फुडारी रविशंकर प्रसाद हांणी पत्रकार परिशद घेवन काँग्रेसीचे भुमिके आड खर उतरांनी टिका केली. कांग्रेस पार्टी बहुत परेशान है, देश भर में धरना देने की बात कर रही है. धरना देने का अधिकार उनका है, लेकिन जमीन और फंड लूटने का अधिकार नहीं है उनका. On behalf of the BJP, I wish to clarify at the very outset that though Congress party surely has got the power to and the right to offer dharnas, but it does not extend to misappropriating public property given by the government to National Herald. कॉमर्स में इस परिवार का जवाब नहीं है. 50 लाख में 90 करोड़ की संपत्ति राइट ऑफ कर देना और हजारों करोड़ की संपत्ति का मालिकाना हक प्राप्त कर लेना, और दूसरे एक सदस्य जो मेंबर हैं 3 करोड़ में जमीन खरीदते हैं हरियाणा में और कमर्शियल यूज हो जाता है और 58 करोड़ रुपए में बेच देते हैं. तो ये तो इस देश को सीखना चाहिए कि ये जो गांधी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है. क्या सवाल पूछते हैं ये लोग, परिवार के लोग? भ्रष्टाचार का इनका पूरा आचरण, शेयर की हेराफेरी करो, संपत्ति बनाओ, और ये सारी संपत्ति सरकार के द्वारा दी हुई थी. हरियाणातल्या गुरुग्राम जमीन प्रकरणात आयज सेगीत दुसऱ्या दिसा सक्तवसुली म्हळ्यार ईडी रॉबर्ट वाड्रा हांची चौकशी सुरू केल्या. रॉबर्ट वाड्रा हांच्या वांगडा तांची घरकान्न आनी काँग्रेस खासदार प्रियांका गांधी वाड्रा ही लेगीत ईडीच्या कार्यालयांत चौकशे खातीर हजर आशिल्ली. रॉबर्ट वाड्रा हांणी प्रसार माध्यमांकडेन उलयतना सांगलें आपल्याक कारण नासतना त्रास दिवपाचो यत्न सुरू आसा. 7 वर्सां पयलीं ह्या प्रकरणाची चौकशी जाल्ली तेन्ना प्रशासनाक कांयच गैरप्रकार दिश्टी पडूंक नाशिल्लो. तरी लेगीत आतां चौकशी कित्याक असो प्रस्न तांणी उपस्थित केला. नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात ईडीन काँग्रेस फुडारी सोनिया आनी राहुल गांधी हांचे आड केल्ली कारवाय राजकीय हेतून आसा असो आरोप काँग्रेस पक्षान करून आयज देशभरांत सरकारा आड आंदोलनां सुरू केल्यात. काँग्रेसीच्या ह्या भुमिकेचेर भारतीय जनता पक्षान खर उतरांनी टिका केल्या. भाजप खासदार सुधांशू त्रिवेदी हांणी पत्रकार परिशदेंत काँग्रेस सरकाराच्या काळानच हो खटलो दाखल जाल्लो, तातूंत राजकारण करपाचो कसलोच अधिकार काँग्रेसीक ना अशें तांणी म्हळें. नेशनल हेराल्ड केस में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के द्वारा जो श्रीमती सोनिया गांधी जी और श्री राहुल गांधी जी का नाम चार्जशीट में आया है, ये प्योरली टेक्निकल मामला है. कांग्रेस पार्टी को ध्यान रखना चाहिए कि इस विषय की शुरुआत 2012 में हुई थी और एक जनहित याचिका के द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट ने अक्टूबर 2013 में इस केस की शुरुआत की थी. यानी यह मामला दर्ज तब हुआ था जब मोदी जी की सरकार आई भी नहीं थी. अतः कांग्रेस पार्टी का इस पर राजनीति करने का आधार नहीं बनता है. टेक्निकली देखें तो यह भारत के इतिहास का एक विचित्र मामला है जिसमें कोई एक ऐसी कंपनी
90 करोड़ की देनदारी में बिक गई, जिसके पास हजारों करोड़ की संपत्ति थी, जो किसी के द्वारा समझ में आने वाली बात नहीं है। तीसरी बात यह थी कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा इसमें 76% शेयर सिर्फ राहुल जी और सोनिया जी के पास थे। मतलब राजनीतिक दृष्टि से बहुत साफ दिखाई पड़ता है कि 2/3 से अधिक सिर्फ आपके पास रहेगा और बाकी किसी के पास नहीं। और मजे की बात यह है कि बाद में ये ने तय किया कि प्रकाशन बंद हो जाएगा और प्रॉपर्टी के बिजनेस पे काम करेंगे। ये अपने आप में बड़ी विचित्र बात है। अस्तंत बंगालात वक्फ सुधारणा कायदो लागू करचे ना तशी भूमिका घेतले उपरांत मुखेलमंत्री ममता बॅनर्जी हांणी मुस्लीम समाजाचे इमाम आनी प्रतिनिधी हांचे वांगडा बसका घेवन चर्चा सुरू केल्या। संसदेत लेगीत ह्या कायद्याच्या विधेयकावेले चर्चेत ममता बॅनर्जी हांच्या तृणमूल काँग्रेस पक्षाक विरोध केलो। केंद्र सरकाराच्या ह्या धोरणा आड आपूण झुजतली अशें मुखेलमंत्री ममता बॅनर्जी हांणी म्हळां। मजगतीं वक्फ कायद्याच्या आड अस्तंत बंगालात हिंसाचाराच्यो घडणुको सुरू आसात। कांय हिंदू कुटुंबाक मुर्शिदाबादांतल्यान पळून वचचें पडलें। ह्या भागात परिस्थिती तणावाची आसा, मात खर बंदोबस्त तैनात केला। पणजे राजधानी शाराप्रमाण मडगांव शाराची उदरगत येता त्या काळात करतले अशी गवाय मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली। मडगांवांतल्या दैवज्ञ भवन सभाघरांत आयोजीत केल्ल्या भाजप कार्यकर्ता मेळाव्यात मुखेलमंत्री उलयताले। मडगांवांत ट्रिपल इंजिन सरकार आशिल्ल्यान ह्या शाराच्या उदरगती खातीर सरकार बांदील आसा। आतां मडगांवकारांक अच्छे दिन येतले अशें मुखेलमंत्री डॉ. सावंत हांणी म्हळें। आमकां 2027 27+ सीट निवडून हाडपाक जाय। कितले? 27+। आमी मडगांव आतांच प्लस केलो, हय काय ना? डबल प्लस करूं? डबल प्लस केल्यारय जाता। केन्ना हांव मुद्दामून सांगता, आमी सगळे जाण एक आसात। हांगासर खंयसरूच आमच्या मदीं म्हणजे हिंदू मुस्लीम कॅथलीक हे खंयसरूच आमच्या मदीं दुफळी आसची ना आनी दुफळी आसची न्ही। म्हणजे मोदीजीचे तत्व आसा, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास आनी सबका प्रयास। माझे तेच तत्व आसा आनी दिगंबर कामत बाबाचे तर एक स्टेप फुडें वचना आनी तो सबका साथ सबका विकास म्हणत आसता। हांव खोटें सांगना। इज ऑलवेज म्हणजे बारीक मनशा खातीर जे कितें करपाक जाय ते करपाक सदोदीत म्हणजे धडपडी। आनी तो तर ओपनली कोण कितें म्हणटलो हाजी चिंता करिना, कारण ताका बारीक लोकांची चिंता आसा। हांवें कित्याक सांगता, आज वक्फ बोर्ड हाजेर डिटेलान आमची मिटींग जाली MLAंची। हांव विशय सुरू करता आसतनाच सांगता मुद्दामून, आमचे मुस्लीम भाव आनी भयणी आयच्या मिटिंगेक बसल्या आनी बाकीच्याय लोकांक ते कळपाक जाय म्हणून हांव जाहीररित्या सांगता। गोंय सरकारान म्हादय प्रश्नाविशीं कसलीच तडजोड करूंक ना अशें स्पश्टीकरण मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केलां। सरकार संयुक्त तपासणीचो आग्रो धरता अशें तांणी म्हळें। खबराकारांनी विचारिल्ल्या प्रश्नाक जाप दितना प्रवाह समितीक ताचो तपासणी अहवाल सर्वोच्च न्यायालयान बेगोबेग सादर करपाची याद करून दिता अशें स्पश्ट केलें। काँग्रेसीच्यो फुडारी अंजली निंबाळकर हांणी केल्ल्या आरोपाचें मुखेलमंत्र्यांनी खंडन केलें। हेजेर कसलोच आमी कॉम्प्रोमायज करूंक ना। म्हादयच्या बाबतींत आमी प्रवाहाक आमी टायम टू टायम रिमायंड करीत आसा की इन्स्पेक्शन केला ताचो रिपोर्टूय सुप्रीम कोर्टान सबमीट करचो आनी प्रवाहान टायम टू टायम मिटींग घेवच्यो आनी तेंच्यांनी कंटिन्युअसली परत आमी इन्सिस्ट करता की तेंच्यांनी आमकां इन्स्पेक्शना पयलीं कंबायंड टीम वचून इन्स्पेक्शन करचें। जागतीक कला दिनाच्या निमतान वॉटर कलर असोसिएशन ऑफ गोवा आणि ग्रामपंचायत चिखली हांच्या जोडपालवान चिखलींतल्या जॉगर्स पार्कांत कला संगम कार्यावळीचें आयोजन केल्लें। वडील कलाकार आनी कवी गौरीश वेर्णेकार ह्या कार्यावळीक खासा सोयरे म्हण जाल्यार चित्रकला समीक्षक नागेश सरदेसाय मानाचे सोयरे म्हण हजर आशिल्ले। मुक्त छंद ह्या विशयाचेर 3 गटांनी ही सर्त घेतिल्ली, तातूंत 175 विद्यार्थ्यांनी वांटो घेतिल्लो। कार्यावळीचें उक्तावण गौरीश वेर्णेकार आनी नागेश सरदेसाय हांचे हस्तुकी दिवली पेटोवन जालें। गौरीश वेर्णेकार हांणी ह्या वेळार चित्रकला सर्तींत वांटो घेतिल्ल्या विद्यार्थ्यांक मार्गदर्शन केलें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज राष्ट्रपती भवनांत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांची भेट घेतली, मात ह्या भेटीचो तपशील उपलब्ध जावंक ना। पणजी आणि इतल्यान ह्यो खबरो हांगा सोंपता। परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।